नवो मोटर वाहन कायदो चालीक न लावपी माविनान दिवचो राजीनामो मागला सुदिनान। आयतारच्या रस्तो अपघातान घेतिल्ल्या तरणाट्यांच्या बळीक सरकारूच जबाबदार। सांकवाळे जाल्ले काँग्रेसी भितरच मॅच फिक्सिंग सार्दिनाचो आरोप। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत काँग्रेसीचे एकला चलोरे। नाणसा उजगांव पडला सुक्यार 15 दीस जाले नळाक ना उदक। थळाव्यांच्यो बायलां भुरग्यां सयत उदका विभागाच्या अधिकाऱ्याक घेराव। धोलार पडल्या बडी गोंय लागला धोल ताशांच्या धुमीचेर नाचोंक। गोंयभर रंगपाक लागल्यात शिगम्या मेळ। येवकार हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन राजीनामो दिवचो आदलो येरादारी मंत्री आनी मोगोपाचो आमदार सुदीन ढवळीकारान मागला। बेगोबेग नवो मोटर वाहन कायदो चालीक लावपाची तांणी मागला। नवो मोटर वाहन कायदो चालीक लावंक नाशिल्ल्यानच वेर्णा आयतारची अपघाताची घडणूक घडली जातून 3 तरणाट्यांचे बळी गेले। ह्या अपघातात रस्त्यावयल्यान गाडी 16 फूट सकयल घोलीत वचून पडली। कारयेचो चक्काचूर जाला। 1 वर्ष जाले माननीय मंत्री नितीनजी गडकरीन ॲक्ट एमेंड करून सगळ्या राज्यांक इम्प्लिमेंट करपाक धाडलो आनी गोंय सरकार आनी गोंयचो मंत्री आज बसून न्हिदला। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा आनी पुलीस ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाक दोनी एक गोष्ट खबर आसा, खंय खंय रेसी जाता त्यो रातच्यो रेसी खंय जाता आनी ताज्या फाटल्यान कोण कोण आसता हेंय सगळें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूय खबर आसा आनी ट्रॅफिक पुलिसाक। पूण कोणूच एक्शन घेवपाक मुखार वचना। कालचो एक्सिडेंट जर पळयत 3 भुरगे जे मेल्या ते 18 वर्सां सकयल्ले आसा आनी ह्या एक्टांत 18 वर्सां सकयल्ले भुरगे जेन्ना गाडी चलयता ताका स्ट्रिक्ट पनिशमेंट आसा आवय बापायक। हो एक्ट ताणें कित्याक इम्प्लिमेंट करूना हें लोकांक ताका लागून आज हें जालें अशें म्हाका दिसपाक लागला। पयलीं म्हणजे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचें रिजिग्नेशन मागता बिकॉज ऑफ नॉन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ एमेंडेड एक्ट इन गोवा आनी ताजेर एक्शन घेवची। दक्षिण गोंय SP ट्रॅफिक, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी GIDCन दक्षिण गोंय जिल्लो गिरायक संरक्षक परिशदेचे उपसमितीन गोंयच्या उक्त्या सुवातांचेर दुचाकी आनी कार रेस लावप्यांचेर नियंत्रण दवरपाची मागणी करपाचें थारायलां। One of the first points that we have taken note and discussed and deliberated is about the serious problem that has occurred arising out of the deaths of 3 young students from Kepe Taluka, but who have died in the jurisdiction of the industrial estate area in Verna. Now this is of serious consequence. Why? Because we have found we had gone for a road safety program in that area some time back, and the Bosch company people, engineers said to us, inside our factory we are safe, but when we come out we are unsafe. Then we asked them for what reason. They said a lot of this area is open area and racing is going on here. Then we are going to approach the SP traffic to convene a meeting. At the same time we are approaching the collector and we are writing to the chairman of GIDC, that is Mr. Glenn Ticklow, that whichever area is within your jurisdiction but is not occupied by industrial estate, open area, then you go for barricading it, because it is become a free area for racing. एक गोष्ट खबर आसा, खंय खंय रेसी जाता त्यो रातच्यो रेसी खंय जाता आनी ताज्या फाटल्यान कोण कोण आसता हेंय सगळें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूय खबर आसा आनी ट्रॅफिक पुलिसाक। पूण कोणूच एक्शन घेवपाक मुखार वचना। वेर्णा ह्या भागांत शर्यती जाता आनी तेवूय बी इंडस्ट्रियल इस्टेटींत जाता हें खबर आसा। तशेंच गोवा इंजिनियरींग कॉलेजी कडच्या रोडारूय अश्यो गोश्टी जाता। हे सगळ्या पुलिसेक, ट्रॅफिकेक आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक खबर आसा। पूण आजून बसून हांव जेन्ना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आशिल्लो तेन्ना हांव तांचेर एक्शन घेतालो आनी रातच्या वेळार मिरामार रोडाकूय ह्यो शर्यती जाता हे सगळ्याक खबर आसा। तरी आसतना दोळे झाकपणा म्हणजे सरकार हरशीं सगळ्यो गोश्टी रातच्यो करता, पूण हे जे रातचे आनी सांजे वेळार कितें जाता तें सरकाराक दिसना। आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता बरोबर पणजीच्यान श्याम च्यारी आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत।
काँग्रेसीत भितरले भितर मॅच फिक्सिंग आशिल्ल्यान सांगपाळ मतदारसंघात भाजपान बाजी मारली. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान आरोप केला जाल्यार काँग्रेसी बरोबर युती करचे नात अशें मोगोपान जाहीर केला. So the district thought, because it has been recommended by district, and they thought, where you see, nobody dreams. So the स्वप्न मोडनाय. थिंगाचे कोण in charge आहात तांणी सांगलें हे आमचे candidate, and they proposed a name, and suddenly तांणी match fixing केल्ली दिसता म्हाका. ते गेल्ले फाटफुडे रेमंडान केल्ले तेचे आज ते match fixing केल्ली. The other three parties in the south. One is MG party. Last time they supported us, and in some places they have not fielded candidates. Anybody may think that is an alliance, no alliance, but they have not fielded candidates. We have supported them because enemy of my enemy is my friend. 17 मतदारसंघात आपले उमेदवार उभे केल्या आणि 2 मतदारसंघात आम्ही पाठिंबो दिला. ऑफिशियल अलायन्स आम्ही कोणा कडेनच करूना आणि ते आमकांय आमची स्ट्रेंथ कळपाक जाय. आमकांय बरो आमचो 17 निवडून कशें येतले हे पळोवपाचो हांवें हें केल्ला आणि त्या प्रमाणे हांव वतलो. म्हादय प्रश्ना वयल्यान सगळ्या तासांचेर उजवाड घालपी पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक बरयतलो मोगोपाचो फुडारी सुदिनान सोमारा दिसा सांगलें. म्हादय विशयाचेर साबार सरकारी विभाग जोडिल्ले आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रधानमंत्री मोदीची भेट घेवपाची गरजय तांणी उक्तायली. म्हादय वयल्यान विरोधकांचे मुख्यमंत्र्याचेर बाण सोडप चालूच आसा. सरकार बचावाच्या पावित्र्यात आसा. आता मोगोपान परतून मुख्यमंत्र्याचेर फार पेटयल्यात. प्रधानमंत्र्याची भेट घेवची सोडून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावताक मेळून आयिल्ल्यान ढवळीकारान ताका वडीर काडला. मोगो पक्षान पयलो स्टेप घेतला टू रायट अ लेटर टू द प्रायम मिनिस्टर बाय ब्रिंगींग ऑल द इश्यूज टू हीज नोटीस विदिन 5 days from today. The letter will be delivered to the Prime Minister's office by 15th of March, and you even will be mailed. आणि तातूंत आमी सगळे इश्यूज जे कितें ताजे मुखार मांडटले तेही तुमच्या मुखार म्हादयचेर ओन्ली ऑन म्हादय. आमचो मुख्यमंत्री प्रायम मिनिस्टराक मेळच्या पेक्षा ज्याच्या हातांत कांयच ना त्या मनशाक मेळ्ळा आणि त्या मंत्र्याच्या हातांत प्रोजेक्ट एप्रुवल आसता. फक्त जे प्रोजेक्ट अदर स्टेट डिपार्टमेंट धाडटा ते प्रोजेक्ट विदीन द गायडलायन्स ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट विथ नॉर्म्स एंड प्रोसिजर ह्यो सगळ्यो गोष्टी जर आसत जाल्यार ते डिपार्टमेंट ते प्रोजेक्ट एप्रूव करता. ताणें एक्चुअली मेळपाक जाय आशिल्लें प्रायम मिनिस्टराक, कारण हो इश्यू जो आसा तो 4 डिपार्टमेंट एकठांय जावन इश्यू जाता. हायड्रो पावर आसा, पावर डिपार्टमेंट आसा, एनवायरमेंट आसा, फॉरेस्ट आसा, वॉटर रिसोर्स आसा आणि त्याच प्रमाणे वॉटर सप्लाय आसा. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता बरोबर व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बेकायदेशीर मतदान कार्डाच्या विरोधात रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आंदोलन सुरू करपाचें थारायलां. राजकीय पक्षा खातीर मुखेल वोटींग बँक थारपी बेकायदेशीर मतदार कार्डाच्या विरोधात बेगिनाच कॅम्पेन सुरू करतले अशें आयतारा जाहीर केलें. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आयतारा सांकवाळे एक व्हडली सभा घेतली. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेल संयोजक मनोज परबान आयतारा सांगलें, एखाद्या वाठारांत बेकायदेशीर वोटींग कार्डां आशिल्ल्याचो दुबाव आसल्यार तांच्या नांवांची वळेरी दिवची. सांकवाळचे बसकेत जायत्या स्थलांतरितांच्या फुडाऱ्यांनी पोगोक विरोध करपाची भाशणां केल्लीं. तांकांय रेव्होल्युशनरी गोवन्सान शिटकावणी दिल्या.
जी गोंयान ह्या भायल्या लोकांची इल्लीगल वोटिंग कार्ड आसा ती कॅन्सल करपाची कॅम्पेन आयच्यान आमी लॉन्च करता. सगळी वोट बँक कॅन्सल करूया, ह्याची लायकी हांकां दाखोवया. आज आमकां हे शिकयतात, आज आमकां शिकयतात गोंयान येवन हे वोट घेवन आमी गोंयकार म्हणून सांगता. आज जे तुमच्या गांवान हे आसात भायले लोक तेंची वोट बँक कॅन्सल करूया आमी. आमकां तुमचो सपोर्ट जाय. सांकवाळच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फाटले 15 दीस जाले पिवपाचे उदका नळ सुके पडिल्ल्यान नाणसा उदगांवच्या लोकांनी फोंड्याच्या उदका विभागाच्या अधिकाऱ्याक घेराव घातलो. निदान 8 वरां तरी सेगीत उदक दिवचें अशी तेंची मागणी आसा. पळयात बेजारिल्ल्या उदगांवकारांनी उदका विभागात घाल्लो बोवाळ. उसगांवचो नाणसा गांव 15 दीस सुक्यार पडप हें फाटल्या 10 वर्सां सावन चल्लां. परतच्या खेपांक बेजारिल्ल्या नाणसाच्या लोकांनी बायलां भुरग्यां सयत सोमारा फोंडेच्या उदका विभागाचेर धडक दिली. जेई यशवंत मापारी आनी एई गणेश कोडलेकाराक धारेर धरले. हांगाच्या उदका लायनी वयल्यान वेस्ट वॉटर सप्लाय करपी पायपलायनय गेल्या. तिवूय धोकादायक आशिल्ल्याचे थळाव्यांनी दाखोवन दिले. सगळी जी गांवची बायलां आसा, भुरगीं आसा, तरणाटे आयज काम सोडून सगळे PW डिपार्टमेंटा कडेन येयल्ले आसा. तांकां आमी निवेदन करता की आमकां कंटिन्युअस वॉटर सप्लाय निदान 8 तास तरी आमकां उदक तेंच्यांनी दिवचें. उदकाचे घराची वेस्ट वॉटर सप्लाय ती सगळी गटरान घातली आसा आनी ह्या गटराच्या सकयल आमचे नाणसाची लायन जावन गेल्ली आसा. निदान 1 mm सुद्दां एका जर लिकेज जालो वॉटर सप्लायक जाल्यार हे सगळे वेस्ट वॉटर त्या आमच्या उदकाच्या लायनीन वयतले आनी सगळ्यांक डिसीज जातल्यो. कालच्या आयताराक आमकां 2 दोडी उदक गावल्ले तितलें, नाजाल्यार आमकां उदकूच सोडिना. खंय तें उजगांव नाणसा. आतां कोणा म्हणून पावले तुमी? आमी मापाऱ्या मेळयली, मापारी ना. आतां कितें सांगलां तुमकां? कितें सांगलां? तिने काय सांगलें कंप्लेन बरें सांगलें, आमी कंप्लेन करून येयल्या. तुमकां उदक ना काय सगळ्याक ना? पयलीं घरां तर अजिबात ना, सोकल्यान तरी. कितली घरां ना? आसा 15-20 घरां. 15-20 घरांक उदक ना? आनी तुमी कशी करता? आमी लोकांनी नळाचे हाडून खाता. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आके म्हापशेच्या 38 वर्सां पिरायेचे श्यामल नाबर हे बायलेक सोमारा जाल्ल्या अपघातात जाग्यारच मरण आयले. करसवाड्या वयल्या हार्टबीट रेस्टॉरंटा कडेन ट्रकान तिचे दुचाकीचेर धपको दिलो. ट्रकाच्या रोतापणात चिड्डून तिका मरण आयले. धोलार बडी पडल्या. गोंयांत वचत थंय सद्याक धोल आनी ताशांची घुमी आयकपाक मेळटा. शिगम्याचे दीस चालू जाल्यात. पळोवया गोंयभरच्या शिगम्या मेळांचे गोवा 365 टिपिल्लें खीण. गोंय सध्या शिगम्याच्या मुडात बुडला. गोंयच्या कांय वाठारांनी होळये आदींच शिगमो मनयतात, पूण शिगमो सुरू जाता तो होळये उपरांतच. फोंड्याचो शिगमोय असोच आगळो वेगळो. ह्या शिगमे मेळान चक्क कोरोना व्हायरसाचेर जागृताय घडोवन हाडली. जाल्यार पांजरकोणीच्या शांतादुर्गा पायीक देव देवस्थानान कुंकळे वर्सुकी उमेदीन गुलाल आनी सत्रेत्सव मनयलो.
आमचे खबराकार फोणेच्यान कृष्णा नायक, कुंकळीच्यान रमेश नायक रावत आणि काणकोणच्यान देविदास गांवकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.